नमस्कार. जुवारी कारखान्यात स्फोट जावन 3 कामगार मेल्यात आणि ही खबर गोंयान जेन्ना पातळटा तेन्ना एक लोकांचे मदीं इंडस्ट्रियल सेफ्टी विशीं एक मनान एक दुबाव निर्माण जाता. अशे तरेचे खुबशे अपघात जातात, लोकां मेरेन ते पावनात, पूण जुवारीन जाल्ल्यान ते भायर आयले, वर्तमानपत्रांनी ताचे माथाळे दिले, सगळे वर्तमानपत्रांनी आमी पळयतात हेडलायन केल्ल्यो आसात. ह्याच संदर्भात इंडस्ट्रियल सेफ्टी म्हळ्यार कितें, गोंयचे कारखाने आपले नॉर्म्स पाळटात काय कितें, गोंयान भितर हे कायदे कितले कडक आसात आनी ताजेर पयली देखरेख दवरपी संस्था आसा फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स, ही संस्था कितली सक्षम, कितली वेगवान आणि कितली कार्यक्षम हे आमकां आज जाणून घेवपाचें आसा. आनी आमचे मदीं आसात श्री विवेक बाब मराठे. विवेक बाब मराठे हे फॅक्टरीज आनी बॉयलर्साचे चीफ इन्स्पेक्टरेट, जे आमी मुखेल निरीक्षक अशें म्हणून येतात. तो आमच्या हे कार्यावळीन विवेक बाब तुमकां हांव येवकार दिता. थँक्यू. म्हाका सांगात, जुवारी कारखान्यात जाल्लो स्फोट हो कितलो सिरियस आसा? जुवारी कारखान्यात काल जो स्फोट जाला, एका टँकान एक वयले रूफ एक ताजे सील्ड आसता. हय. आणि थंय कितें तरी कॉन्ट्रॅक्टरान एक कितें काम करतालो तेन्ना थंय भितर स्फोट जालो आनी ते रूफ ओपन जाले आनी वयले कामगार 3 वयर आशिल्ले कंत्राटी कामगार ते सकयल पडले आनी मेले ऑन द वे टू हॉस्पिटल SMR. तसो पळयत जाल्यार हो सिवियर एक्सिडेंट म्हणजे मेजर एक्सिडेंट अशें म्हणूंक शकता आमी. म्हाका पयली म्हायती दिली 3:30 ते मायल्ड एक्सप्लोजन जाला म्हणून जुवारीच्याच एका मनशान, आनी 3 कामगार सकयल पडले म्हणपाक लागलो आनी हॉस्पिटलान व्हेले. मागीर परत थोड्या वेळान फोन केला म्हणल्यार 3 कामगार मेले. आता मायल्ड नॉर्मली कशें आसता, खंयची फॅक्टरी मायल्ड म्हणून सांगता तेन्ना अशें समजप की इट इज अ मेजर. आता खंयच्या एकदां हांव GCCI ओपन हावजान सुद्दां गेल्लो, ताका थंय म्हणपाक लागलो अरे एक स्मॉल एक्सिडेंट जाला आनी तुमी आमकां हें कर म्हण सांगतात, तें कर म्हण सांगतात. अरे म्हटलें स्मॉल एक्सिडेंट, हे स्मॉल वर्ड तुवें सांगपाचो न्ही आमकां, तो कोणें ठरोवपाचो. तो एक्सिडेंट सिवियर इंजुरी जाली बरोबर काय बारीक इंजुरी जाल्या, बरोबर बरोबर, इट इज नॉट अ मेजर इंजुरी ऑर नॉट सिवियर इंजुरी, बरोबर, जाल्यार ते म्हणले डॉक्टरान तरी ठरोवपाक जाय, सामकें नाजाल्यार म्हणजे आमच्या इन्स्पेक्टरान तरी ठरोवपाक जाय. बरोबर. आणि गोष्ट अशी आसा की आमी तुमकां एक कितें गोष्ट करपाक सांगतात, एक ऑडिट करपाक सांगतात, बरोबर, किंवा एक हजार्ड आयडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसीस म्हणून आसता, हिरा म्हणून आसता, बरोबर. ते आमी कित्याक करपाक सांगतात की ही गोष्ट परत जावपाक जायना. बरोबर, सारकी. खंयची एक्टिविटी करता आसतना एक एक्टिविटी रुटीन आसता आमची, बरोबर, म्हणजे मॅन्युफॅक्चरींग प्रोसेस चालू आसता बरोबर, तेन्ना एक रुटीन आमी एक्टिविटी करीत आसता. हय, खंयच्याय कामान आमी, बरोबर. म्हणजे तुमी न्यूजपेपर चलयता, तुमी एडिटर आसा किंवा हांव आसा म्हाज्या कामान, बरोबर, की हे सगळे रुटीन एक्टिविटी. बरोबर. आता काल जी जाल्ली ती नॉन रुटीन एक्टिविटी. नॉन रुटीन एक्टिविटी म्हणजे कितें, तो कंडेन्सर टँक एम्प्टी केल्लो, हय, वयर ताका एक मॅनहोल आसा, त्या मॅनहोलाचे बोल्ट काडटाले. हय, आता सगळे बोल्ट काडटा आसतना एक बोल्ट येना म्हणून ताणें गॅस कटींग वापरलें. गॅस कटींग वापरल्या बरोबर थंय स्फोट जालो. बरोबर. सो non-routine तातूंत activity. भितर आशिल्लो गॅस, हाजो अर्थ कितें जालो की तातूंत भितर आशिल्लो गॅस सगळो भायर वचूंक ना, हांच्यानी तो सगळो काडूंक ना, आनी ताजे कितें तरी पॉकेट त्या मॅनहोलान आसतलें, आनी जेन्ना गॅस कटींग लायलें तेन्ना ताजें एक्सप्लोजन जालें, भितर एक्सप्लोजन जालें. नॉर्म कितें आसा, कारण हातूंत भितर एक कॉन्ट्रॅक्टर कंपनी लायिल्ली, हय. कंपनीन आपले कामगार लायिल्ले. आता कामगार कितले एक्सपर्टायज, कारण थंय एक कोण सेफ्टी ऑफिसर आसचो पडलो न्ही. हय. आता अशें आसा न्ही की एकदां कॉन्ट्रॅक्टराक एक्स कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिलें हय, की एक्च्युअली कंपनीची रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॅक्टरीच्या मॅनेजमेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी सोंपना. बरोबर, तुम्ही ताका एक परमीट दिता, कामाचें परमीट दिता की हे बोल्ट काडपाचें म्हणून, बरोबर. ते कोल्ड परमीट काल दिल्लें म्हणटा. बरोबर, कोल्ड परमीट जर दिल्लें ताका, कोल्ड परमीट म्हणजे कितें, हॉट वर्क करपाक जायना थंय, म्हणजे थंय वेल्डिंग करपाक जायना, गॅस कटींग करपाक जायना, असलें कांयच करपाक जायना. बरोबर. आता तुवें कोल्ड परमीट दिल्लें फक्त बोल्ट काडपाचें स्पॅनराक. बरोबर. आता हे कोल्ड परमीट ताका दिल्लें आसतना जर तो गॅस कटींग मशिनरी वयर पर्यंत व्हरता टँकार, 500 मिटराचो बरोबर. हायटीचो टँक आसा, बरोबर, जाल्यार तुमी कितें करताले, तुमचें सुपरविजन नाशिल्लें तातूंत, सामकें. तुमी सगळें सुपरविजन काम ताजेरूच सोंपयल्लें आनी तुमी कॉम्प्लसन्सीन बशिल्ले. बरोबर, बरोबर. दिस इज लॅक्सिटी, Okay. कॉम्प्लसन्सी, Exactly. which has led to this type of major accident. बरोबर. अशें माझे
प्युअर मत प्युअर मत. म्हाका एक सांगात, असले हाका आतां 3 मनीस निष्पाप लोक मेले. हय आता हे जे पळय कामगार वयर चडिल्ले, जे नटबोल्ड काडपाचें काम दिल्ले, तांकां थोडे तरी ट्रेनिंग नाका जाय. जाय. एक्च्युली ट्रेनिंग न्ही सगळ्यांकूच जाय. हम्म. म्हणजे फॅक्टरी मॅनेजमेंट आसूं न्ही, तांकां लॉस खबर आसना, बरोबर. तांकां डूज अँड डोंट्स खबर आसना, हम्म. कंत्राटी कामगार आसूं न्ही बरोबर. किंवा नॉर्मल तुमचे परमनंट कामगार आसूं न्ही, सगळ्यांक ट्रेनिंग जाय. नाही, पण तो कामगार हो स्पेशलायज कामगार जाय पडलो. हो सादो रस्त्याचेर उबे रावतात पळय, आज म्हाका व्हरा सायबा, आज 50 रुपया दी, तसो आसतलो न्ही. हो कॉन्ट्रॅक्टालो जो पळय कामगार 3 जाण वयर चडिल्ले, दे मस्ट बी ए स्किल्ड. स्किल्ड आसपाक जाय. अशें आसा न्ही की कंत्राट कोण तरी घेता आनी हय. कंपनी ताका कंत्राट दिता की तुवें आमच्या हातून ही कसली कसली मेंटेनन्साची कामां करप. हय. आतां हे कंपनीचें लक्ष आसूंक जाय की बाबा आपूण हाका घेता आसतना आपूण हें पळयता की ताजे कडेन कामगार आसात ते स्किल्ड आसात असं काय, काय ना. बरोबर. ताका ट्रेनिंग तो दिता काय, बरोबर. किंवा आमी ट्रेनिंग दिवपाक जाय. कंपनीचें नांव कितें? जुवारी एग्रो नाही नाही, केमिकल्स जी कॉन्ट्रॅक्टर ती आत्ता म्हाका याद बोकारो. बोकारो कितें तरी. कारण मावा Steel works अशें. एक्स सेफ्टी ऑफिसरा कडेन उलयतालो, हा. तो बोकारोक आमी इतली वर्सां काम दिता. आतां बोकारो जर हातूंत भितर आसा हय. जाल्यार ताजे इतली वर्सां काम दिता जाल्यार नॅचरली ताजे कडेन आसपाक जाय तशें आसपाक लोक. जाय तशें. बरोबर. किंवा कदाचित आतां पॅन्डेमिकान कितें जाला, खुबशे लोक आपापल्या गांवांक गेले, गेल्यात. नवे आयले, बरोबर. तर नव्यान ट्रेनिंग दिवन तांकां वयर चडयल्ले काय ट्रेनिंग दिनासतना वयर चडयल्ले, हो एक विशय आसा. सो हो जाणून तुम्ही घेवपाक जाय. तात्काळ ताची दखल कशी घेतात? आमकां इन्फॉर्मेशन आयले, हय. त्या बरोबर हांवें म्हज्या इन्स्पेक्टराक सांगलें तूं मातसो वच आनी पळय कितें तें. हय. मागीर आमकां 3:30 इन्फॉर्मेशन आयलें. हय. ताकाय इन्फॉर्मेशन कर म्हटलें हांवें, कोणें म्हाका फोन केल्लो हय. ताका. हांवें ताका सांगलें आनी तो मागीर 4:40 थंय पावलो. हो. फॅक्टरी. सो तुम्ही ताबडतोब पावलो. आणि 4:40 थंय पावलो आणि रातचो कितें तरी 8:15 तो थंयच्यान भायर सरला. ओके. टेकिंग ऑल फोटोज, कळ्ळें. मेकिंग गिविंग देम अ प्रोहिबिटरी ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब एनीथिंग टील फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन इज कंप्लिटेड. ओके. ओके. सो हो एक आतां एक कितें आसा, आमी कशें पळयतात एक प्रेस अशें म्हणून, हय. हो एक अपघात जालो आनी ताका विसरून गेलो अशें न्ही. ह्या अपघातांतल्यान एक धडो गोंयचे इंडस्ट्रीक कितें मेळूंक शकता? हांव अशें म्हणटा की तुमचे इन्स्पेक्टरेट आसा, हय. तुम्ही लोकांक कांय नॉर्म्स दितात, तांकां ते नॉर्म्स पाळचे पडटा, तुमचे चेकिंग आसतलें, वर्साक तांचे ऑडिट आसतलें. हय. हें जुवारीचें ऑडिट आनी बाकीचे कारखान्यांचें ऑडिट हें कशे तरेन चलता? न्ही, जुवारी ही कशी न्ही एक मेजर एक्सिडेंट हजार्ड इन्स्टॉलेशन. आमच्या Yes. गोंयांत एक 14 मेजर एक्सिडेंट हजार्ड इन्स्टॉलेशन्स आसा. आतां 13 जावंक शकता. म्हणजे जुवारी, डेक्कन, व्हिनस, MRF आसतली. MRF ना, हो. म्हणजे खंय केमिकल्स आसा न्ही, हो. हो. थंय मेजर एक्सिडेंट हजार्ड इन्स्टॉलेशन म्हणटात. ओके. आता केमिकल्स आसा म्हणजे कितें, आता मॅन्युफॅक्चर, स्टोरेज अँड इम्पोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रुल्स 1989 म्हणून आसा, हो. किंवा गोवा मेजर एक्सिडेंट हजार्ड रुल्स 1993 म्हणून आसा. हम्म. तर हाज्या प्रमाण तुजे कडेन कितले केमिकल चड असले काय तूं मेजर एक्सिडेंट हजार्ड इन्स्टॉलेशन जालें. हम्म. कळ्ळें म्हाका. आणि नॉर्मली ह्या इन्स्टॉलेशनाक अशें आसता की तूं एकदां MH इन्स्टॉलेशन जालें की तुजी 2 वर्सांनी एकदां एक्सटर्नल ऑडिट जावपाक जाय. हम्म. आणि इंटरनल तुमी सुद्दां तुमचे स्वता ऑडिट करपाक जाय, एक तुमचीच टीम तयार करून. बरोबर. आणि इन्स्पेक्टर हॅज टू गो इयरली टू दॅट फॅक्टरी फॉर इन्स्पेक्शन, बरोबर. रुटीन इन्स्पेक्शन, बरोबर. नॉट सरप्रायज. हय. आता तर अशें आसा न्ही, ऑनलायन इन्स्पेक्शन सिस्टम सुरू जाल्या, सेंट्रलायज इन्स्पेक्शन सिस्टम म्हणून. ओके. आता सेंट्रलायज इन्स्पेक्शन सिस्टमान कितें जाता की पयलींच सरप्रायज इन्स्पेक्शन जायना तातूंत. हम्म. पयलीं ताका इंटिमेशन वता. हम्म. म्हणजे हांवें आज ट्रिगर केलें इन्स्पेक्शन आनी तो 15 दिसांनी वचपाचो आसा की 15 दीस पयलींच त्या फॅक्टरीक कळटा की हो येवपाचो आसा 15व्या दिसा म्हणून. कळ्ळें म्हाका. पूण हातून कितें जाता, तो सगळे 15व्या दिसा सारके दवरता. सारकें दवरता. सो तूं Which uses म्हणटा that- ऑनलायन इज नॉट दॅट कितें म्हणटा सिरियस देन द ऑनलायन रुटीन इन्स्पेक्शन आता तितलें सिरियस उरता. पयलीं आमी कशें वताले, डायरेक्ट वताले. बरोबर. आनी पूण जातालें कितें, डायरेक्टानूय मातशें तांकांय प्रॉब्लेम जाताले हम्म. फॅक्टरीवाल्यांक. बरोबर. म्हणजे थंय मॅनेजर आसप ना एकदां, बरोबर. सारकें. किंवा थंयचो कोण तरी तो HRचो मनीस आसप ना, बरोबर. किंवा तांचे डॉक्युमेंट्स थंय मेळप ना, ते खंय तरी हेड ऑफिसान रजिस्टर्ड पण ऑफिसान कायद्या प्रमाण सेफ्टी ऑफिसर्स डॉक्युमेंट हे ताणें त्या त्या जाग्यार फॅक्टरीनूच आसपाक जाय आसपाक जाय. अशें आसा. सारकें. सारकें. पण देर इज नो मेन्शन इन द लॉ की ते थंयच आसपाक जाय म्हणून. हो.
ऑन डिमांड दे शूड बी प्रोड्यूस टू द इन्स्पेक्टर अशें आसा. बरोबर. सो तो म्हणटा कितें ऑन डिमांड आय विल प्रोड्यूस फ्रॉम द हेड ऑफिस, मागीर फाल्यां येतलो हांव तुजे कडेन ऑफिसान येता. अशे तरेचो एक्सिडेंट जाता तेन्ना चडांत चड ख्यास्त कितें आसता, कारण पळयात जुवारी सारकी फॅक्टरीनी ही फाटल्या एक 30-35 वर्सां सतत कॉन्ट्रोवर्सीन आसा. हय. जुवारी सगळ्यात पयलो म्हाका दिसता एक्सिडेंट जालो तो जुवारीच. उदक प्रदूषित जाल्लें आनी तें उदक सोडिल्लें. दॅट वॉज एनवायरमेंटल पॉल्युशन. उदक Water pollution. इट वॉज अ बिग न्ही, Big. दर्यान भितर नुस्तें मरून येदो व्हडलो हें जाल्लें. सो हय बरोबर आसा न्ही. जाला कितें रुल्स खूब आसात. गोवा फॅक्टरीज रुल्स 1985 म्हणून आसा, दॅट इज फॉर जनरल ऑल टायप्स ऑफ फॅक्टरीज. बरोबर. हे MSIHC रुल्स म्हणजे हांवें सांगले मॅन्युफॅक्चर स्टोरेज आनी इम्पोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रुल्स. हे फक्त एक केमिकल इंडस्ट्री खंय आसा तांकां आसात स्पेशल. बरोबर. बरोबर. की हे जे रुल्स आसात न्ही जनरल, इन जनरल आय हॅव सीन द टेंडन्सी फॅक्टरीज ऍक्ट, फॅक्टरीज रुल्स आनी हे स्पेशल रुल्स आसात, खंयचीच फॅक्टरी पूर्ण वाचनात किंवा तांचे कडेन म्हणजे व्हडली सुद्दां फॅक्टरी आहा. जुवारी कशे प्रोफेशनल लोक आसात, बरोबर. व्हडली फॅक्टरी आसा, मॅनेजमेंट खूब व्हडली आसा, पूण ते सुद्दां वाचनात. वाचनात काय मुद्दाम आडनदर करतात. कारण ना ना हय. वाचनात म्हणजे पूर्ण वाचनात. बरोबर. वाचता आसतले, हय. कंप्लायन्स बारीक बारीक करता आसतले, हय. पूण एक कॉम्प्लसन्सी म्हणून हांवें तुमकां पयलींच सांगलें, एक लॅक्झिटी कॉम्प्लसन्सी येता. एक मॅनेजमेंटान खूब वर्सां तुवें काम केलें काय ते की हें येता, कितें जातलें रे आमी आतां इतलीं वर्सां काम एक बेपरवाय. बेपरवाय म्हणजे बरोबर. हें करप म्हणजे ताजेर ताका सोपयला मरे ओके जातलें तें तशें म्हणून ते उपकारना. म्हणून हांव म्हणटा की असल्या हाका ख्यास्त कितें आसता, पनिशमेंट म्हणजे अशें आसा की आमी आतां तांकां सगळे डॉक्युमेंट्स, विटनेसीसचे स्टेटमेंट्स, आतां विटनेसीस म्हणजे कितें जे पडिल्ले ते मेले, आतां बाकीचे कोण विटनेसीस थंय मेळटा पळोवचे पडटले. दॅट इज द वन प्रॉब्लेम दॅट. आनी तांचे सगळे ते घेवन आमी मागीर एक शोकॉज नोटीस तांकां धाडटले की हे तुमचे वायलेशन्स आसा म्हणून. बरोबर. आनी तांचो कितें रिप्लाय येतलो ताच्या प्रमाण आमी केस घालताले इन कोर्ट. हो, इतलो व्हडलो प्रोसिजर. 3 म्हयन्या भितर केस घालची पडटा कोर्टान. कोर्ट म्हणजे हे सदाचे ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. ओके. सिव्हिल क्रिमिनल खंय जाता तालुका वायज. ताका एक्सपर्ट अशे कोर्ट हे काय ना, सेफ्टी संदर्भात वेगळो कोर्ट किंवा वेगळे कमिशनर अशें काय ना. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेन्स तुमकां कितलो पावर आसा अशे तरेची फॅक्टरी बंद करपाचो, एक्शन घेवपाचो, म्हाका अरेस्ट करपाचो? अरेस्ट करपाचो म्हाका ना पावर. पावर ना. ओके. आनी फॅक्टरी परमनंट बंद करपाचो पावर ना. फक्त फॅक्टरीन जो कितें एक पोर्शन, एक कितें सेक्शन थंय जर एक्सिडेंट जाला, आय कॅन ओनली स्टॉप दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन ऑर पार्ट ऑफ द फॅक्टरी असो प्रोविजन आसा. बरोबर. बट आय कॅनॉट आस्क देम टू ऑपरेशन सगळें बंद कर म्हणून. तुमकां अशें दिसना की हे पावर इल्ले उणे म्हणून आनी इल्ले पावर, कारण शेवटी कशें आसा, चीफ इन्स्पेक्टरेट इज एक नांवूय आसता का आनी एक दरारोय ताजो आसपाकूच जाय. इतल्या खातीर कारण ज्या पद्दतीन इंडस्ट्रियल आतां म्हणजे एक गजाल कितें जाता, इज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणून एक बरो एक गोंडस नांव तयार जाता. आनी फॅक्टरीज आनी पळय कारखानदार किंवा इन्व्हेस्टमेंट लोक म्हणटा आमकां कटकट नाका, ह्या राज्यान भितर कटकट नसता, त्या राज्यान तुमचे कडेन कटकट आसा म्हणून आमी येना म्हणटात. आनी गव्हर्मेंट कितें म्हणटा, मिनिस्टर इंटरफियर, अरे नाका रे तांकां जाय तें करपाक दियात. आनी मागीर एक तरेचो एक दबाव निर्माण जाता, जे पळय कितें मशिनरी आहा तांचे किंवा एक्शन घेनाकात. म्हाका दिसता हो एक बरो प्रश्न हांवें तुमकां विचारलो, हो एक म्हत्वाचो प्रश्न, हाजेर आमी चर्चा करुया. पूण ताजे पयलीं आमी घेतात एक ल्हानसो ब्रेक. आमी जुवारी फॅक्टरींतल्यान जाल्लो अपघात, थंय जाल्लो स्फोट, 3 जाण कामगार मेल्यात, हांगा सेफ्टी कितली आशिल्ली, जुवारीच विशय न्ही तर एकूण राज्यान भितर आतां आमी म्हणटात की इज ऑफ डुईंग बिझनेस, इन्व्हेस्टमेंट येवपाक जाय, चड इन्व्हेस्टमेंट येवपाक जाय, चड कारखाने येवपाक जाय, आनी तातूंतल्यान एक सिस्टम, सेफ्टीची सिस्टम आमी करतात काय कितें, हो म्हत्वाचो प्रश्न आसा. आमी मराठी बाबा कडेन ह्या विशयाचेर चड खोलान वचपाचे आहात, चड खोलान तांकां प्रश्न विचारपाचे आहात. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां परतून हांव येवकार दिता. आमचे बरोबर आसात विवेक बाब मराठे, जे चीफ इन्स्पेक्टोरेट ऑफ फॅक्टरीज आनी बॉयलर्साचे मुखेली आसात. आनीक आमी तांचे कडेन जुवारी संदर्भात उलयताले. तुमी जाणा आसतले मंगळारा जुवारीन स्फोट जावन 3 कामगार मेल्यात. थंय कितली सेफ्टी आशिल्ली, फक्त जुवारी संदर्भात न्ही, जुवारी अशाच तरेच्या गजालीं खातीर
सदांच वादान आसता. पूण गोंयांत इतल्यो इंडस्ट्रीज येतात आनी आतां भायल्यान चड इंडस्ट्री येवच्यो, गोंयच्या अर्थवेवस्थेक हातभार लागचो अशे तरेची चर्चा जाता. आनी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस हांव उदक म्हणलें तशें अशे तरेची एक व्याख्या तयार जाता. ताका लागून उद्योगा कडेन आडनदर करात, उद्योगाक जाय तें करपाक दियात, तांकां मेकळीक दियात, अशे तरेची एक विचारसरणी फक्त गोंयांत न्ही देशभर चालू आसा. म्हाका दिसता विवेक बाब ही जी पळय विचारसरणी आहा की ना आसूं तांकां करूनी, तांकां मेकळीक दियात कारण चड इन्व्हेस्टमेंट येवपाक जाय, हाजो तुमकां त्रास जायना? ना ॲक्च्युली म्हजें जर पर्सनल ओपिनियन तुमी पळयशात हय की एज रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑल्सो इंडस्ट्रीज गोंयांत येवपाक जाय. हय कित्याक आसा त्यो इंडस्ट्री पाळनात रुल्स हाजो अर्थ असो न्ही की आयिल्ल्योय पाळचे नात अशें जायना. सामकें. जर बऱ्यो इंडस्ट्री आयल्यो, प्रोफेशनल इंडस्ट्री आयल्यो आनी गोंयांक मानवता अश्यो जर इंडस्ट्री आयल्यो न्ही, ऑलवेज वेलकम. बरोबर. आणि अशें ना की हे 10 लोक पाळनात म्हणजे वयले फुडले 10 लोक पाळचे ना अशें आसना. बरोबर. डिपेंड्स अपॉन ईच वन्स एटिट्यूड टुवर्ड्स सेफ्टी. म्हणजे बरो डायरेक्टर जर त्या कंपनीचो प्रोपरायटर जावं किंवा मॅनेजिंग पार्टनर जावं, बरोबर. मॅनेजिंग डायरेक्टर जावं, हाका जर मनान दिसलें न्ही की आय मस्ट टेक केअर ऑफ ईच अँड एवरी वर्कर इन माय फॅक्टरी, बरोबर. जाल्यार थंय बरी सेफ्टी उरतली अशें म्हजें म्हणणें. नाही फकत कामगारांची सेफ्टीच म्हणना हांव म्हणटा एनवायरमेंट, उदक, हवा हेय बी सांबाळपाची जबाबदाऱ्यो फॅक्टरीची आसात. सो गोंयांत तुमकां अशें दिसना की आमी खंयच्योय इंडस्ट्री हाडटात हय आनीक कांय इंडस्ट्री गोंयांत हाडच्यो न्हय. फॉर एक्झाम्पल कॅमिकल फॅक्टरी गोंयांत येवची अशी दिसता तुमकां? केमिकल आणि स्टील हय ह्यो दोन मातश्यो डेंजरस फॅक्टरी. Dangerous म्हणजे नॉर्मली आमचे कडेन आतां हिस्ट्रीन आमचे कडेन जे एक्सिडेंट्स, डेथ्स किंवा कितें इंजुरीज चड जाल्या बरोबर. ह्यो इन स्टील फॅक्टरीज आणि इन केमिकल फॅक्टरीज. बरोबर. कितें आसता न्ही, खंयच्याय फॅक्टरीन एक पोटेन्शियल हजार्ड म्हणून आसता बरोबर. आणि त्या फॅक्टरीची सेफ्टी इज ऑलवेज डिपेंडींग अपॉन वॉट इज द पोटेन्शियल हजार्ड. आता जुवारीन कितें आसा, पोटेन्शियल हजार्ड खूब आसा. सामकें बरोबर. म्हणजे कितें, तुमचे कडेन केमिकल्स वेगवेगळ्या प्रकारचे आसा, एसिड्स आसा, अल्कलीज आसा, एमोनिया सारखे टॉक्सीक गॅसीस आसा, क्लोरीन आसा, पयलीं नाफ्ता आशिल्लो, नाफ्ताची लायनी खूबदां तांच्यो हे जाताल्यो. हय खरें. तर आणि तुमचे कडेन टँक्स आसा, प्रेशर वेसल्स आसा, म्हणटकूच तुमचे कडेन पोटेन्शियल हजार्ड चड आसा. आतां एक इंजिनियरींग इंडस्ट्री आसता, कितली व्हडली आसली बरोबर तरी थंय पोटेन्शियल हजार्ड चड ना, पूण थंय एक्सिडेंट्स खूब जावंक शकता. म्हणजे पोर्टेबल टूल्स आसा, इक्विपमेंट्स आसा, मशिनरी आसा, कोणाक खंय तरी कितें तरी लागताले, एक दीस येवचो ना किंवा 2 दीस येवचो ना, मागीर तो रिपोर्टेबल जाता. अशे एक्सिडेंट्स खूब जावपाक शकता. बट इट डजंट मीन इट हॅज गॉट अ पोटेन्शियल हजार्ड चड. बरोबर. आता दुसरी गोष्ट कितें, नॉर्मली हांवें पळयलां की फॅक्टरीच्या मोस्टली 75% ऑफ द फॅक्टरीज डू नॉट वॉन्ट टू पे अटेन्शन टू दीज रूल्स. बिकॉज दे वूड पे मोर. अरेंजमेंट, सेफ्टी, एक व्यवस्था तयार करपाक खर्च येता न्ही. कितें म्हणटात जाणा की 50च्या सकयल तर सोडून दी, आमी 5 वर्सांनी एकदां कितें केन्ना तरी इन्स्पेक्शन करता किंवा कितें कंप्लेन आयली किंवा कितें जालें जाल्यार. बरोबर. 50च्या वयर लोक आसात न्ही, तांची इन्स्पेक्शन आमी करता, पूण तांचें म्हणणें कितें, अरे वी कॅनॉट एफोर्ड. आतां म्हाका एक कितें तरी एक्झॉस्ट सिस्टम घालूंक जाय, आय हॅव टू स्पेंड फॉर दॅट न्ही, एक्झॅक्टली. दॅट आय डोंट वॉन्ट टू, म्हणून हांव ती अशीच सोडटा. बरोबर. अशें उपकार ना. इन्स्पेक्टर तुका सांगता की ताजें कितें घरा कडलें कितें बरें जावपाचें ना न्ही, किंवा आमच्या ऑफिसाचें कितें बरें जावपाचें ना. बरोबर. तुज्या फॅक्टरीन एक्झॉस्ट सिस्टम जर तुवें घातली वेवस्थीत हें करून, जाल्यार तुज्या फॅक्टरीन पळय इनसायड पॉल्युशन जें जाता तें जावचें ना. ना पूण तें सगळें भायर वतलें. ना पूण विवेक बाब म्हाका सांगात, फॅक्टरी चालू जावचे पयलीं म्हाका दिसता फायनल हय परमिशन तुमी दिवप न्ही, लायसन्स आमी लायसन्स तुमी दिवप. सो ही बाबा एक्झॉस्ट सिस्टम चालू केले काय ना, ताणें बसयले काय ना, दीज आर द बेसिक पॅरामिटर्स. बरोबर आसा. हय. आतां जाता कितें सांगता तुमकां, मोस्टली फॅक्टरीज दे कम टू अस आफ्टर कन्स्ट्रक्टिंग अँड आफ्टर इन्स्टॉलिंग. बरोबर. आतां एप्रुवल दी प्लॅन्सा. एक्झॅक्टली. म्हजें म्हणणें कितें, अरे तूं लास्ट मोमेंट म्हजे कडेन येतलो आनी म्हाका प्रेशरायज करतलो आतां एप्रुवल दी म्हणून. बरोबर. तूं पयलीं कित्याक घेवना, कन्स्ट्रक्शन सुरू करच्या पयलीं कित्याक घेवना. सामकें सामकें सामकें. म्हणटकच थंय मागीर फ्रिक्शन स्टार्ट जाता. न्ही हांगा गोंयांत तेंच चल्लां. काल हांव गोंयच्या वनमंत्र्या कडेन उलयतालो की सगळे प्रपोजल तयार करतात, सगळे फायनल प्रोजेक्ट तयार जाता, गव्हर्मेंटा कडेन एप्रुवल वतात आनी मागीर फॉरेस्ट क्लियरन्स. खरें म्हळ्यार ताका हांवें म्हणलें तूं फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून
खंयच्याय फॅक्टरी सुरू जावचे पयलीं किंवा प्रकल्प सुरू जावचे पयलीं तुजे कडेन पयलीं येवपाक थंय फॅक्टरी घालपाक मेळटा काय ना ती हय हो प्रोसेस न्ही म्हणजे म्हाका दिसता खंयचोय प्रपोजल फॉर ए इंडस्ट्री सुरवातेकच ताणें फॅक्टरीज बॉयलर्सा कडेन बाबा हे आमचे रिक्वायरमेंट आसात तुमी तांकां सांगा बरें ह्यो रिक्वायरमेंट केले जाल्यार आमी तुमकां फायनल परमिशन दितले. नॉर्मली प्रोसेस कसो न्ही आमच्या ऑफिसाचो की पयलीं तांणी एप्लिकेशन करप फॉर अप्रुवल ऑफ फॅक्टरी प्लान. आतां तर सगळें ऑनलायन जाल्लें आसा. हय फक्त प्लान्स हार्ड फॉर्मेटान येता हय ते आमी चॅक करता एज पर वॉट यू गिव इन्फॉर्मेशन ऑनलायन बरोबर आणि सांगतात की प्लॅन्स तुजे सारके ना काय डॉक्युमेंट्स तुजे सारके ना ऑनलायन बरोबर ते तू सारकें करून यो हांव तुका अप्रुवल दिता. बरोबर अप्रुवल जालें काय तूं बांद बरोबर. मागीर तूं जेन्ना मशिनरी घालतलो तेन्ना परत इन्फॉर्म कर इन फॉर्म 2 की आय एम ऑक्युपायंग नाव द प्रिमायसीस वीच आय हॅव कन्स्ट्रक्टेड. ओके मागीर आमी येतले इन्स्पेक्शन करतले म्हणजे तुवें प्लान आमकां एप्रूव करून आमचे कडल्यान घेतिले त्या प्रमाण बांदल्या काय थंय कितें गडबड गोंधळ घातला. सो असे कितले प्रकार असतात की बाबा थंय गेले जाल्यार तुमचे कडेन म्हाका दिसता एक्झॉस्ट ना सेफ्टी ना खूपदा अशेंच अशें आसता. आसता न्ही हा गार्डिंग केल्लें आसना मशिनरी बरोबर. सो मागीर तांकां बडी कशी मारप तांकां लेटर करप की हें सगळें कर मागीर तुका लायसन दिता. पण मागीर मागीर तो परत अशें- प्रेशरायज करता हय, की बेगीन लायसन दी आपले जाल्यार कमर्शियल प्रोडक्शन उरता उरता आपले कडेन मटेरियल येवन पडला पण आपण करूंक शकना बिकॉज तुजें लायसन ना म्हणून. बरोबर थोडे अशेच लायसन नासतनाय सुरू करतात करतात. तांकां लायसनाची व्हडली गरजूय ना. हय. पूण म्हाका एक सांगात गोंयांत जर समजा हेवी जे 50चे वयर कामगार आशिल्ले जर समजा 300 फॅक्टरी आसात हय ह्या 300 फॅक्टरीतले एक अंदाज म्हाका धोबळ मारून जाय की बाबा कितले पर्संट लोक बाबा सिरियस आहात सेफ्टी संदर्भात. 25-30% सिरियस असतात बाकीचे व्हडलेशे. 70% लोक सिरियस नासत ही मराठी बाब चड इल्ले गंभीर गजाल गोंया खातीर. गंभीर पण कितें आसा हातून खुबश्यो अश्यो हांवें तुमकां सांगले तश्यो पोटेन्शियल हजार्डाच्यो खुबश्यो फॅक्टरी नात न्ही ओके. कमी आसात बरोबर. म्हणून ते मागीर ते तितले ते अशे पेपरार आज आयला तशे येनात ते. हे ना म्हाका आनी एक विचारपाचें आसता की गोंयांत ह्यो ज्यो पळय वेर्णाचें जे उदाहरण दिता ते खुबशे फार्मास्युटिकल फॅक्टरी आसात. आतां फार्मास्युटिकल म्हणटकीर केमिकल आयले फार्मास्युटिकल म्हणटकीर कांय प्रकारचे सेफ्टी नॉर्म्स आयले. थंय आमी आयकता अशें की सकाळीं हे जवळ जवळ बाजार भरता गेट उगडटात कितले कामगार आहा पळय आमकां 200 जाय 200 भितर यात. सो हें जे पळय दीस इज अनस्किल्ड जालो. सो दीस इज कितले बाबा सिरियस. ना तांकां कितें आसा न्ही खंयच्या जॉबार घालता ताजेर आसा म्हणजे तूं आतां एक अनस्किल्ड भितर एक 200 कामगार घेता हय आनी तुजे व्हडले व्हडले खुबशी सेक्शन्स आसात थंय एक पॅकिंग लायनीक घालता सपोज बरोबर. जाल्यार व्हडलोसो ताजो ना पूण कांय पॅकिंग फरक लायनीक सुद्दां जर घाले एक एक हांवें काय फॅक्टरी पळोवना पूण म्हज्या मनान बी सिनेमान बी जे पळयल्ले आसतात पॅकिंगान सुद्दां जर एक आतां सगळें ऑटोमेशन जालां त्या हाजे वयल्यान जर समजा तांचो जो पट्टो त्या पट्ट्या वयल्यान येता आनी थंय जर खंय हात घालो भितर देर कॅन बी एक्सिडेंट. देर कॅन बी. सो हाजेर सिरियसनेस गव्हर्मेंटाचे कितलें आहा अशें हांव म्हणटा. न्ही कितें आसा न्ही गव्हर्मेंटाचो हाजेर कंट्रोल उरना. The control has to be from the factory side only. Because see, government machinery cannot go onto each one's door in the morning to see एक्झॅक्टली कसले कामगार तू घेता एक्झॅक्टली ते स्किल्ड आसा काय ना ते ट्रेन्ड आसा काय ना बरोबर. हाका गव्हर्मेंट मशिनरी कशी वतली इम्पॉसिबल. बरोबर. आमचे कडेन 700 फॅक्टरीज आसा बरोबर. 700 फॅक्टरी इन्स्पेक्शनूच जायना वर्सांतल्यान 200-300 फॅक्टरीचे इन्स्पेक्शन जाता. बरोबर सामकें. म्हाका सांगात तुमचे कडेन कितले हांवें उदो एक प्रश्न विचारिल्लो तुमचे कडेन तुमचे दांत घास मारपाक कितले घट आहात. न्ही रुल्सान सगळें बरयल्लें आसा हय पूण एक्सायजान आनी हातून पॉल्युशन बोर्डा कडेन जशे दात आसात न्ही हय. तशे दात आमकां ना. ना हाजो एकूच उदाहरण सांगता तुमकां. हय तर एक्सायजाक अशें दिसलें की इल्लिगली कितें तरी चालू आसा हय विदाउट एक्सायज परमीट ऑर एक्सायज लायसन्स एक्झॅक्टली दे शट डावन द फॅक्टरी टोटल. बरोबर. आनी दुसरो Pollution एक्सायज board. मनीस ते आसता. हय पॉल्युशन बोर्ड तांकां दिसलें की ना तुवें उदक सोडलां आनी हाज्या खातीर अशें जालां दे कम एंड जस्ट सील युअर गेट. करेक्ट करेक्ट. तशी आमकां पावर ना. पूण कित्याक ना पावर ना, तुमकां तुमकां तशें- अशें दिसना की फॅक्टरीज बॉयलर्स म्हणजे इंडस्ट्रीचेर एक चेक इंडस्ट्रीचो नियंत्रण हें कारण कशें आमी जेन्ना आतां इंडस्ट्री वाडोवपाचें म्हणटात अर्थवेवस्था वाडटली म्हणटात तेन्ना एक तरेची एक वेवस्था आमचे कडेन आसची पडटली. तुमकां पावर तुमकांच ना गोंयांत काय बाकीचे राज्य आसात तांच्याय फॅक्टरीज एंड बॉयलर्साक पावर ना. ना फॅक्टरी बंद करपाचें पावर ना एकट्यान. कोणाकच एकटा ना ना. हांवें सांगलें तशें तुमकां पार्ट आय कॅन स्टॉप बट नॉट द फूल फॅक्टरी बिकॉज ऑफ वन सेक्शन ऑर पार्ट. बरोबर. पूण
अशें आसा न्ही की आमच्या हातून एक रूल आसा की गव्हर्मेंटाक हांवें पुट अप करप की बाबा ह्या फॅक्टरी खातीर अशें अशें डिजास्टर जावंक शकता, पॉल्युशन जावंक शकता, जाल्यारूच गव्हर्मेंट म्हाका परमिशन दितली, बरोबर. विच इज अ लॉंग प्रोसेस. ओके. Immediately, chief inspector has got no power to shut any factory बरोबर. just because he has not complied. कळ्ळें म्हाका. आता तुमकां सांगता की खुबश्यो फॅक्टरी आमचे कडेन अनरजिस्टर्ड आसा, म्हणजे ज्यो आमच्या Oh. कॅटेगरी आमच्या क्रायटेरियन बसतात. म्हणजे आता क्रायटेरिया बदलला. पयलीं कशें आशिल्लें 10 वर्कर किंवा 10च्या वयर हय. विथ पावर, म्हणजे तूं कितें तरी पावर मॅन्युफॅक्चरिंगाक यूज करता जाल्यार तुवें फॅक्टरीज एंड बॉयलर्सा कडेन रजिस्टर करप अशें आशिल्लें. बरोबर. आता जुलय 20च्यान कितें जालां की 20 कामगार, टोटल कामगार, मॅनेजर, ॲडमिनिस्ट्रेटीव बीन सगळे धरून 20 आनी वयर जर आसत विथ पावर जाल्यार आमचे कडेन रजिस्टर करप, आणि 40 अँड अबोव विदाउट पावर म्हणजे कॅश्यू बिश्यू भरपी, बरोबर, हातान भरपी, बरोबर, मॅन्युअली बरोबर. काम करपी, मशिनरी कांय ना तेंचे कडेन, इवन लॅमिनेशन ना किंवा अशें सिलींग मशीन ना, अशें जर बरोबर. खंय पावर यूज जायना, हय. ते 40च्या वयर जर आसत जाल्यार आमचे कडेन रजिस्टर करपाक जाय. आता मोस्टली तुमकां सांगता हांवें आतां हालींच 2-3 अश्यो फॅक्टरी पळयल्या की दे डोंट वॉन्ट टू रजिस्टर. आय डोंट नो वाय, बट तांचे कोण तरी एक ब्रिवरी आसा, बॉटल्स तांचे सगळ्या तुमकां शॉपार मेळटले, बरोबर. सारकें. ड्रिंकेबल ब्रिवरी सारकें. बॉटल, हय. किंवा आनी कोण तरी केमिकल्स फॅक्टरी आसात 2, आमचे कडेन रजिस्टर्ड ना. दे डोंट वॉन्ट टू रजिस्टर. थंय व्हडलो बॉयलर आसा, थंय पूण केमिकल्स अशें वेळार तुमी वापरता. वचून थंय धाड घालूं शकता. आमी आमचो इन्स्पेक्टर वता, तांकां नोटीस दिता, तांकां शोकॉज दिता, मागीर कोर्टान केस घालता, हय. पूण तरी तांकां कांय पडिल्लें ना. म्हाका एक सांगात, अशें कितले नोटीस दिवन तुमी ते ताणी काना मनार घेवना अश्यो कितले फॅक्टरी आहात? खुबशे आसा. कितले पर्संटेज? पर्सेंटेज म्हणजे काडूंक ना हांवें, पूण अश्यो खुबश्यो आसा. पूण म्हाका दिसता आनी मराठी ही गोश्ट हांवें म्हज्या सेक्रेटरीच्या नदरेक हाडल्या. हाडल्या. कळ्ळें म्हाका. पूण हे दिस इज ए सिरियस गजाल. जुवारीचेर आमी उलयतात आनी विवेक बाब मराठे जे चीफ इन्स्पेक्टर आसात फॅक्टरीज एंड बॉयलर्साचे, तांणी सामके मनांतल्यान आनी रोखठोक प्रश्नाक रोखठोक जापो दिल्ले आसात. खूब म्हणून तुमचे विवेक बाब, हांव ह्या कार्यावळींत तुमी इतले बरे तरेन हांगा आयले म्हणून तुमकां धन्यवाद दिता. म्हत्वाची गजाल लक्षात घेयात, एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी, प्रदूशण जालेंच आनीक हवा, उदक हाजें नियंत्रण आसपाकूच जाय प्रदूशणाचेर, पूण सेफ्टी, थंय काम करपी कामगारांची सेफ्टी ही खूब म्हत्वाची. आनी जुवारी संदर्भात जे कितें घडलां ताका लागून तर हो प्रश्न चडच मुखार आयला, चड ज्वाज्वल्य रितीन आमच्या मुखार आयिल्लो आसा. पूण मराठी बाब म्हणटा तशें अजुनूय कितल्योश्यो केमिकल फॅक्टरी आसात, चड पावर वापरपी फॅक्टरी आहात, जांकां काना मनार घेयात ते रजिस्टर करनात. म्हाका दिसता हो एक सिरियस प्रश्न. ह्या सिरियस प्रश्नाचेर ही आमची आज कार्यावळ सोंपयता. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.